हाज्या डिटेला भितर आमी या कारण तुम्ही ओपनिंगाकच पयल्याच ओव्हरीक पावर प्ले स्टार्ट केलो सो म्हाका दिसता ते पावर प्लेची एनालिसीस आमकां फुडें वता तशी करचीच पडटली. जोयल, हाव आर यू लुकिंग एट दीस? बिकॉज म्हाका खूब जाणांनी आमी खूब एग्रेसीव स्टँड घेतला सगळ्यांनी आनी म्हादईचेर घेवचोच, कारण म्हाका दिसता तातूंत भितर एक आसा की दुबाव आसा की कर्नाटकाचो ट्रॅक रेकॉर्ड, की कर्नाटक रिवर डिस्प्युट्सांच्या बाबतींत कशें वागता, की बोट दिल्यार हात धरप म्हणजे जी हें आसा पळय परिस्थिती तशी जावपाक लागल्या काय कितें. कारण कर्नाटकान ज्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय उबी केलां तें सर्टनली फक्त तितलेंच उदक व्हरपा खातीर न्ही. आनी एक गजाल आमकां दोळ्यांत उगडी करून पळयल्यार दिसता की एंटायर ट्रिब्युटरीज ते व्हरपा खातीर तें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलां. सो एकदां व्हरपाक दिल्यार ते कितली व्हरतले आनी ताचेर मागीर नियंत्रण कशें दवरप, बिकॉज अल्टिमेटली इट्स अ बीग स्टेट. आनी तातूंतल्यान त्या दुबावांतल्यान एवरीबडी इज रियली कन्सर्न. आज जेन्ना हो DPR अप्रूव जाता एक टॅक्निकल गजालीचेर मागीर या, पूण पॉलिटिकल गजालीचेर या. 2018 भितर अशीच येडियुरप्पाची सभा जावपा आशिल्ली हुबळीत दिसता म्हाका, आनी मनोहर पर्रीकारान लेटर दिल्लें म्हाका अजून याद आसा. तें म्हाका दिसता 4थीच्या पयलीं दिल्लें की आमी सिंपथेटीक आसात आनी अशें तशें करून अशें बरें शब्द जंजाळ आशिल्ले तातूंत भितर. हय, आनी म्हाका अजून याद आसा की 4थीक ज्या लोकांगेर पर्रीकार वताले थंय ते फक्त आपले पत्राचें एक्सप्लेनेशन दिताले. इतलो व्हडलो गोंयभर बोवाळ जाल्लो की गणपतीक पळोवपाक गेले, गणपतीक पांय पडले की मागीर आपणे म्हादयचेर म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें हें समजावपाक ते प्रत्येकाच्या सालां बसताले. अशी सद्या परिस्थिती जाल्ली. आज 5 वर्सांनी तेंच जालां. परत इलेक्शन 1 वर्साचेर आसा, परत वो DPRाक अप्रुवल. आतां इतलेंच जालां की हांगा कोणी तरी बेश्टे एक पॉलिटिकल लेटर दिल्लो जाल्यार एक्चुअल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव जाला. तुमी ह्या गजाली कडेन पळयतना ही कितली सिरियस गजाल म्हणून पळयतात? प्रमोद, पळयल्यार अशें दिसता की इट इज एंटायरली अ पॉलिटिकल प्ले विच इज हॅपनिंग रायट नाव. बिकॉज सी रायट फ्रॉम 2018 when you said पर्रीकराचें हें केल्लें तेन्ना तेणें म्हणलेलें आमी ड्रिंकींग वॉटर दिवपाक रेडी आसा. तेजे फाटल्यान अलॉटमेंट जालो. देन पर्रीकर गव्हर्मेंट इट सेल्फ हॅज गॉन टू पब्लीक सेईंग दॅट इट्स अ विक्ट्री फॉर गोवा. इट इज अ विक्ट्री फॉर आफ्टर द ट्रायब्युनल वर्डिक्ट. या तितून भितर विक्ट्री म्हणली, तितून आमचो एजीक तेणी फेलिसिटेट केलो आनी कितें केलें सगळें जालें. कसली विक्ट्री? आनी आतां तुमी रडटा म्हणजे सेईंग दॅट इट इज नॉट अ विक्ट्री, इट इज अ डिफीट म्हणून. ओके, तें जालें. इन 2020 प्रमोद सावंत हॅड रिटन टू द जल शक्ती मिनिस्ट्री, गजेंद्र सिंग शेखावत, सेईंग दॅट रेजिंग अ क्लियर ऑब्जेक्शन ऑन दिस प्रोजेक्ट, वॉटर डायवर्जन प्रोजेक्ट. आणि तेणी सारकें क्लियरली इन अ 2-page लेटर which is in possession with this copy of it we had access to. It is clearly mentioned that the matter is in Supreme Court. We are completely against this DPR, and if at all it has to come to you, please keep Goa on board. Please also and wait get for us the Supreme Court decision. And wait for the Supreme Court decision. It was very clear. तेच्या फाटल्यान मागीर the union minister replied back to the state saying that yes, we will keep you informed. The CWC will get back to you and report to the Commissioner Delhi. तेजे फाटल्यान खबरच ना. सडनली अशें जालें की दॅट दे हॅव गॉन हेड विथ दॅट दिस थिंग. म्हणजे तुमकां गोवाचें आनी पडोकूच ना तांकां. इट इज अ व्हेरी क्लियर केस ऑफ बायस टुवर्ड्स कर्नाटका. वाय? बिकॉज गोवाक आनी तेणी कन्सिडर करूंकच ना हितून भितर. वाय? वी क्लियरली अंडरस्टँड दॅट आतां कर्नाटकाचे इलेक्शन बगले पावला. बाय मे, probably by May they will go into elections and there is a big stake there. आणि हितून आतां सगळो गोलमाल जाला पॉलिटिकल. कित्याक BJP वर्सीस BJP, काँग्रेस वर्सीस काँग्रेस. तेव्हा काँग्रेस आपली पीच रेज करता, हिंगा काँग्रेस ऑब्जेक्ट करता, हिंगा BJP ऑब्जेक्ट करता, थिंगा BJP सेंटराक हें करता. सो इट इज बिकमिंग अ कंप्लीट पॉलिटिकल प्ले. सो हितून भितर वेर इज द रियल इश्यू ऑफ वॉटर. आता सगळ्यांनी म्हणला सारकें वॉट्स नेक्स्ट. आता तुम्ही म्हणटले की रिवोकेशन ऑफ द DPR सगळे म्हणटा वील गो एन रेजोल्युशन घालया, पंचायतीन व्हरया. ती उपकारतली ही. आता तुम्ही इन्वॉल्वमेंट करता पंचायतीक, म्युनिसिपॅलिटीक आनी कितें म्हणटा. टायम फॉर ऑप्टिक्स हॅज लॉंग पास्ट. इट इज हें आतां हें फकाणां कशी चल्ल्या. यू थिंक बिकॉज ऑफ दीस रेजोल्युशन ते आमचे सेंटर रिवर्स करतले डिसिजन, एंड दे आर गोइंग टू टेक एन एम्बेरसमेंट ऑन देमसेल्फ. बिकॉज ऑन दॅट पॉयंट आय विल गो टू किशोर.